Jamgaluta Sachi, His Grace Vishwambar Prabhuji, Tanka introduce and anchoring Kurvata Sachi, Bhakta Praveen Prabhu. Over to you, Praveen Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. सकड बांधवाक आदराचे स्वागत आयचे सेशन आका मंगलाचरण प्रेयर सांगून आयचे सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सकड बांधवांक आयचे सेशनाक अनेक पटी स्वागत असा. आज आम्ही व्योमासुर उद्धार टॉपिक ऐकूच्या वत्यासची आमखे टॉपिक सांगच्या येतेसची हिज ग्रेस विश्वंभर प्रभुजी. हांगेले कार्मिक नाव विनायक शानबाग, हांगेले धर्मपत्नी व्रजगोपी माताजी. हानी तुम गोतुशिले म्हणकेचे JSB भक्तवृंद हाजे त्यांनी स्टार्ट केले आहे 1 वर्ष सुमार पहिले. त्यांनी आणि आम्ही संडे सेशन्स करते असायचे, आम्ही कंटिन्यू करते असायची. सुमार लोक आम्ही कॉमन सुमार JSB बांधव आयची सेशन सेम टू सेम त्यांनी विप्रसुदामा प्रभुजी त्यांनी संडे कंटिन्यू करताची JSB भक्तवृंदांतू. आणि हानी परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हांगेले की दीक्षे घेतिले. हानी चौपाटी टेम्पल अंतू अकाउंटंट जावन काम करते असाची अकाउंट्स ऑफिस अंतू. हांका बाल गोविंद शानबाग हांगेलचेलो डिजिटल डिझायनर अंत एक कंपनी बेंगलोर अंत एक कंपनीन काम करताची. आणि 3 ब्रदर्स आणि आम्ही हांगेले एल्डर ब्रदर मुरलीधर प्रभुजी पळेल असा आणि त्यांनी आमकां मस्त सेशन काडिल्ले बरे असा. हांगेले यंगर ब्रदर सुबाल प्रभू. आणि एक चौपाटी टेम्पलांतू मेंटर जावन वरे असाची. आणि कृष्ण महामनामृतांतू 1919 हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभुजी तुलन आणि कृष्ण कॉन्शियसनेस अंत इल्ले. हांगेले धर्मपत्नी ब्रजगोपी माताजी आणि हाऊस वाईफ आणि त्यांनी डिटीज ड्रेस आणि प्रीचिंग ऍक्टिव्हिटीज बरे त्यांनी भागवहिताची. आम्ही प्रभुजीक आयचे टॉपिकाक स्वागत करूया. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुजी तुमक स्वागत असा. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. पहिले वेळ तुमच्या सेशनात आयला हो. आणि हे जे प्रोग्राम असा जे कोऑर्डिनेटर्स मुरलीधर चरण प्रभू आणि कोणी बी उरताचे तांगेल प्रति मस्त आभार व्यक्त करता हो. आणि म्हाका एक अवसर दिलो म्हणून की एक हे सेशनात भाग घेवन देवाल बद्दल कळता उलोवच्या खातीर आमगेले खातीर आणि जे सेशनात कोण आसा तांकां आयकताचे तांगेले खातीर बी तांगेले शुद्धीकरण खातीर मस्त आभार व्यक्त करता हो. आणि आता आज हे सेशनात कोणी बी प्रस्तुत आसा सगळे समस्त बांधवाक तांकां बी आभार व्यक्त करतात. आणि आज सेशनात आयले तांगेले मूल्यवान वेळ काडून तुम्ही सेशनात आयल्या ताचे खातीर मस्त आभार व्यक्त करता हो. आणि मुखारसून वचे आमी आज आमकां सेशन मुरलीधर चरण प्रभू एंड हिज टीम
तर त्यांनी म्हाका एक सेशनात हे टॉपिक दिले आता व्योमासूर असुर वध सेशनात स्क्रीन शेअर करतो स्क्रीन शेअर करता हूँ तर आज आम्ही हे व्योमासूर वध ताजेबद्दल थोडे चर्चा करूया आणि ते लीला तुलना आम्ही आमकां कसं शिक्षण मेळटा ते बी आम्ही थोडे डिस्कस करूया चर्चा करूया. तर आम्ही पळयताच की अशें आमी सांगलें की देव प्रत्येक विंगड विंगड युगात विंगड विंगड अवतार घेता विंगड रूपात अवतार घेता आणि ते दाखोवचे खातीर की तांगेल कणी कल शिक्षण मेळटा की समज आमगेर जे मनुष्य जीवन आसा ताचे लक्ष्य कसं म्हणून हे दाखोवचे खातीर फक्त देवाल भक्ती करना आम्ही हे भगवताम वापस वचचे म्हणून हे जगात आम्ही उरचे ना आम्ही जगात भरपूर दुःख आसा त्रास आसा आम्ही देवाल भक्ती केल्यार आम्ही भगवताम वापस वचचे आता हे एक उद्देशा खातीर देवने प्रत्येक युगात विंगड विंगड रूपात अवतार घेतीर उरताचे आणि ताजे खातीर आमी पळयतात की भगवद्गीतात 4था अध्यायात आणि 7वा श्लोक हे श्लोक येता देव म्हणता कृष्ण सांगता की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम. ताजे अर्थ अशी आस की केन्ना बी धर्माची ग्लानीर जाता आणि अधर्माचे उगम आणि अधर्म वाढता त्या टाइम कृष्ण म्हणटा हांव केन्ना बी अवतार घेता म्हणून असल केन्ना जाल्यार आणि मुखारचे श्लोकात अशी म्हणतात कृष्ण की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आणि तुला पळयल्या की हाचे अर्थ असे आसा की कोण बी साधू संत आणि भक्त आसाचे तांगेल उद्धार करच्या खातीर आणि जे दुष्ट आसा तांगेले संहार आणि तांगेल संहार करच्या खातीर आणि धर्माचे स्थापन करच्या खातीर देव म्हणटा की हांव प्रति वेळ युगात हांव वेगवेगळ्या युगात हांव अवतार घेतीर उरता म्हणून अशें म्हणून सांगलें तुला. तर आता अशी म्हणतात की कृष्ण प्रत्येक युगात अवतार एक युग अवतार म्हणून एक उरता एक रूपात अवतार घेताचे. तर आम्ही आता हे वस्तू आता हांव पळयता की खूप काळाच्यान हे डिमन्स इन वृंदावनला हे टॉपिक चलता आसा आणि मस्त स्पीकर्सान विंगड विंगड असुरां बद्दल डिस्कशन करून तातूंत शिक्षण करून डिस्कस केल्या पुरा आणि आज बी भरपूर कल अशी गोष्ट आसा आम्ही डिस्कस करताचे ते रिपीट बी जावचे शकता पण रिपीट जाल्यार आम्ही जितली बी जास्ती आयकलां आमगे स्वता शुद्धीकरण जाता. जशी देवाल कितली की लीला आम्ही गोवर्धन लीला आणि कितली की लीला केल्या पुरा आम्ही दरवेळी आम्ही नवीन नवीन आयकतीर उरताचे सेम आयकतीर उरताचे. तर आम्ही दरवेळी आयकत आम्ही आणि शुद्धीकरण जाता जेव्हा देवा लीला केन्ना बी कितली बी आयकल्यार आमगे आनीक शुद्धीकरण जाता म्हणून आणि ते केन्ना बोर जायनाचे आमी आमकां कंटाळे ना आम्ही देवाला अशी केन्ना अशी कथा आयकल्यार बोर जायना. त्यात कितली वस्तू आम्ही डिस्कस केल्यार तातूंत रिपीट बी जावचे शकता पण आयकल्यार आमकां शुद्धीकरण जाता म्हणून अशें म्हणून विचार करून वचचे. तर अशी पळयतात की आता सतयुगात देवान अवतार घेतले नरसिंहदेव रूपान हंस अवतार घेतिले हंस रूपात अवतार घेतिले आनी ते काणी परत आसा की नरसिंहदेवान अवतार घेतिले ते हिरण्यकशिपू राक्षस आशिल्लो हिरण्याक्ष ताका वचून मारले कडेन आणि मग त्रेतयुगात कृष्णान रामाल रूपार अवतार घेतिले राम म्हणून रूपार अवतार घेत ते रावण कुंभकर्ण असल कितली ओटू अस्तूर आशिल्ले तांकां मारच्या खातीर तातूंत भरपूर लीला आशिल्ले तातूंत शिक्षण मेळ्ळे. आनी कडे द्वापर युगात कृष्णान अवतार घेतले आणि कृष्णान बी शिशुपाल दंतवक्र आणि कितली की असुर आशिल्ले कंस आशिल्ले तांकां संहार केले आनी ते तांगेल लीला तुला कितल्यो शिक्षा मेळ्ळे. तशेंच पळयता आमी आतां हे कलियुगात कृष्णान चैतन्य महाप्रभू रूपान अवतार घेतिले
तर आता मी हे कलियुग आमकां चलता आसा आमी पळयता आसा कितले एवढो त्रास आसा कलियुगात, कितले एवढो कल्मश पुरा चलता आसा कलियुगात. तर हे म्हणटात की हे कृष्णाल जे अवतार आसा चैतन्य महाप्रभू रूपान हे कलियुगात हे छन्न अवतार, हिडन इन्कार्नेशन. तर आम आदमी आम व्यक्ती उरताच कोणाचे भायर कोणाक विचारल्यार कोणाक खूप कमी लोकांक उरचा पुरो की तांकां चैतन्य महाप्रभू गुतास की ना म्हणून. पण रामाल अवतार, हिरण्यकशिप हे नरसिंह देवान दुसरी कितली अवतार ते ओटलो बुद्ध अवतार ओटू गुत उरतले. पण चैतन्य महाप्रभू खूप कमी लोकांक गुत उरता. कसले की कृष्ण चैतन्य महाप्रभू रूपाल अवतार म्हळ्यार भक्त रूपाल अवतार आयलो, देवाल रूपाल अवतार म्हणून आयला. आणि चैतन्य महाप्रभून हे कलियुगात एक अशी अवतारीत केलंय दाखवच्या खातीर की भक्तान एक तागेल जीवन कशी जगचे म्हणून. एक व्यक्तीक भक्त जावचे असला ताणे जीवन तागेल कशी जगचे ते तांगेल उदाहरण दाखयले की हे आमी कशी भक्तिमय जीवन जगचे. आणि तांणी चैतन्य हे सांगले की हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्त्यव 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 गतिरन्यता. हे कलियुगात दुसरी खंयची बी उपायनाची आमगेल उद्धाराचे शिवाय फक्त हरे कृष्ण महामंत्र. आणि ते हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभू आमकां दिले. कलियुगात येऊन सांगले की ने कलियुगात इतली कल्मश आसा, इतली त्रास आसा आणि कलियुग ने भरपूर घोर जातीर उरतले मुखार गेले नंतर. तर केन्ना कमी जावचे ना, हे त्रास आनीक वाडतीर वतले. आता तरी बी आता हे प्रेझेंट आता आमगेल परिस्थिती आसा ते आनीक बरे आसा, कारण की मुखार वचून ते कलियुगांनी घोर जातीर उरतले आणि बरे लोकांक हे कलियुगात तांकां रापचेक जावचेच ना अशी परिस्थिती आसा कलियुगात. तासरान तूं म्हणलें असल त्रासाच्या युगात अशी म्हणल्या की देवान म्हणलें की फक्त तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार आणि देवाल भक्ती केल्यार तुम्ही कलियुगात राबून बी तुम्ही कलियुगात उरचे ना. तुम्ही हे जगात तुम्ही राबून बी जगात उरचे ना. कलियुगाचे कल्मश तुमकां केन्ना स्पर्श करचे ना म्हणून. कलियुग पावन कलियुग नाशन श्री सचिनंदन गावोरे. सचिनंदन म्हणजे चैतन्य नाव ते सचिनंदन गावोरे. आणि हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही म्हणल्यार तेन्ना कलियुगाचे कल्मश आमकां स्पर्श करना, आमकां त्रास दिना इतली उठू फक्त आमी गुंतून उरल्यार. तर एक प्रश्न कोणाक बी येवचे शकता की ते श्लोकात म्हणले की केन्ना बी अशी असुर लोक जास्ती वाडल्यार आणि धर्मात ग्लाणी जाल्यार कृष्ण केन्ना अवतार घेता कृष्ण अवतार घेता तर लोकांक दिसता उरतले की आजकाल हे कलियुगात आमी पळयतात की आसुरीक लिडर्स आसुरीक प्रवृत्तीचे लिडर्स उरतात हे सोसायटी समाजा भितर ते लोक आमकां राज्य करतात. आजकाल पळयतात मोठ्यो कडेन महाराष्ट्रात पळयतात, दुसरीकडे बंगालात पळयतात, कितली गणी वस्तू जगात पळयतात आमी की आसुरीक लोक ते लोक राज्य करतात. तर तातूंतल्या नागरीक लोकांक कितली तोंदर जाता, त्रास जाता. तर लोक केन्ना विचार करतात की हे वटू भगवद्गीता शेवटू बरयल्या कलियुगात अजून अवतार कसला काय ना म्हणून असे म्हणता विचारतात, कोण प्रश्न करतात. पण त्या तरी अशी बरयल्या की कृष्ण इन्कार्नेट्स इन एव्हरी युगा एज अन युगा अवतार, बट कृष्णा इज इन्कार्नेट इन कलियुगा एज इन द फॉर्म ऑफ द होली नेम. कृष्णानं हे कलियुगात नावाल रूप हरिनाम रूपात अवतार घेतल्या. तातूंत श्लोक येता चैतन्य चरितामृतात आदि लिहिलात कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैत हय सर्व जगत विस्तार. In this age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra is the incarnation of Lord Krishna. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Anyone who does this is certainly delivered. अंतु बघितला की हे कलियुगात हे देवाल नाव असं हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र असा हे देवाल एक अवतार आहे. आणि फक्त आम्ही देवाल नाव अशी जप केल्यार आम्ही देवाल बरोबर आम्ही संग करताच अशी देवाल देव आमकां संगती आसा अशी आमकां फिलिंग येता आमकां. आणि कोण हे अशी करत नाही नियमित रूपान तागेल उद्धार जात म्हणून खंडित जात तागेल उद्धार अशें आमी तो बघितला. तर पळयतात की आमी कोणी प्रश्न करतात की अशी कलियुगात अशी अवतार कला आयला
तर लोकांना हे भक्ती मार्ग हे जे कृष्ण मोहम्मद मार्ग जे प्रभुपादान दिल्ले आमकां हे चैतन्य थंयच्यान येयले ते थंयच्यान येयले आणि ते आमकां फक्त घेऊन दिले की आमी हे फक्त प्रोसेस हे मार्ग आमी फक्त फॉलो केल्यार आमगेले हे मिन्स हे कितली बी कल्मश आसा कलियुगात त्रास आसा हे आमी कळले आमी आमगेले दूर उरतले आमकां त्रास दिवचे ना आमकां कारण की हे मंत्र म्हळ्यार मनस्त्रायती ती मंत्र तांची मंत्राक मनाक नियंत्रण करते तर मनाक पुरा त्रास जाता आमी हे पुरो कल्मश आयल्यार तर पहिले मंत्र आमी हरे कृष्ण जप करताच ते मनाक ते नियंत्रण दवरता आणि कृष्ण भावना भावीत मन आमगेले तयार जाता तर आमकां कळले हे ओटू कलियुगात कल्मश आमकां केन्ना त्रास दिना तशें म्हणून हांवें तुका सांगलें तर आता मुखारच्या श्लोकांत पळया की श्रीमद भागवतमात एक 12 स्कंदात एक श्लोक येता ततश्चानु दीनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेना बलिना राजन नांक्षती आयुर बलम स्मृती तर सुखदेव गोस्वामी हे म्हणता परीक्षित महाराजाक की हे राजन हे धर्म आणि सत्यम सत्यता कडी स्वच्छता कडी सहनशक्ती कडी मर्सी दयाभाव आणि लाईफाचे आयु आमगेले जे आयुष्य आसा फिजिकल शारीरिक शक्ती आसा आणि स्मृती हे वट्टून हे कलियुगात प्रतिदिन कमी येतीर वतले कसल्याक हे कलियुगाचे घोर प्रभावान कलियुगात इतली वाईट वस्तू चलता आसा एक व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीक सान गोष्टी खातीर मारच्या तयार उरताचे आणि लोक एक अशी वाईट काम करच्या ती फाटल्यान मोका पळयनाचे तांकां वाईट काम तांगेले नॅचरल तांगेले लायफस्टायल तांगेले की एक वाईट काम कोणाक मारच्या खातीर कोणाक तांगेले स्वताल फायदा खातीर कोणाक त्रास दिवचे ते ओटू तांकां अशी काही दिसना की तांकां अशी भितर बी तांकां खटकना की हांव कल चूक करतास म्हणून हांव कल वाईट करतास म्हणून हे कलियुगात इतली ओटू भोर इन्फ्लुएन्स जाता आसा हे आमचे 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करताचे नो मीट ईटिंग नो गॅम्बलिंग नो इल्सिट सेक्स नो गॅम्बलिंग हे ओटू वस्तूने फुल एकदम स्पीडात पुरा चलता आसा ओटू गणी आणि ताजे खातीर कलियुग एकदम फुल फोर्सात ती प्रोग्रेस करता आसा आणि आमी केन्ना हे कलियुगात आमकां हे जगचे आसा तर हरिनामाल आमी शरण घेतल्यार आणि भक्त लोकांना शरण घेतल्यार तर आमी हे कलियुगात इन्फ्लुएन्सात आमी दूर उरतले तर आमी पळयलें की आता हे कृष्ण लीला अशी कृष्ण अवतार घेता हे ओटू दाखोवचे खातीर की हे जग आसने हे जग असे बरे लोकां खातीर नाहीये भक्त लोकां खातीर नाहीये जग तुम्ही एक शिक्षण शिका की हे जगात राबून तुम्ही कितली शिक्षा कल मेळटा कितली त्रास आहेत जगात आणि असो त्रास घेऊन एक बुद्धिमान व्यक्तीने वापस जगात येवचे नाका तो म्हणटलो की म्हाका देवाल भक्तीक जावका म्हणून देवाल भक्ती करना म्हाका जगातून भायर पडचें आसा म्हणून कळ्ळें आणि ते उद्देशान कृष्ण केन्ना अवतार घेता विंगड युगात तर आमी पळयात आता हे आता लीला आमी चर्चा करता आसाच कृष्णान हे अवतार घेतले द्वापर युगात हे केन्ना की मथुरात जन्म जाले आणि पळयताचे कृष्णाल मामा आशिल्लो कंस उठलो गुतू उडच्या पुरो कंस कृष्णाल मामा आशिल्लो आणि कृष्णाल आम्मा आशिल्ले देवकील भाव आशिल्लो कंस तर तो कंस आशिल्लो इतली आसुवीक प्रवृत्ती व्यक्ती आशिल्लो तकने फक्त राजा जावन तकने पुरा राज्य करचे आशिल्ले कशी बी करना बाय हूक और बाय क्रूक तक कोण खड्ड्यात गेले कोणाक त्रास जाता ते ओटू काही तक घेवचे दिवचे नाशिल्ले फक्त तांकां राजा जावन आणि ताणें तागेले बापसूक बी उग्रसेनाक बी ताणें भितर कारागृहात घाले की म्हाका राजा जावचे म्हणून सो राजा जावन बशिल्लो अशें म्हणून तर तसल प्रवृत्ती मनीस आशिल्लो आणि ताक भंय कल आशिल्ले ताका एक अनाउन्समेंट एक आकाशवाणी आयिल्ले की तुगेल भयणीला 8वा पुत्र तुका मारतलो म्हणून मान सोडतलो आणि ते केन्ना अनाउन्समेंट आकाशवाणी आयिल्ले नंतर ताका एक भंय आशिल्ले की केन्ना मारता केन्ना बी ऑल दी पुरा प्लॅनिंग चालू आशिल्ले तागेले मुवमेंट क्षण एक्चुअली तागेले पुरा प्लॅनिंग चालू आशिल्ले कशें कृष्णाक मान सोडतलो म्हणून कशें कृष्णाक मारतलो आणि तागेले प्लॅन चालू केन्ना ताका कळ्ळें तागेले नियंत्रण भायर आशिल्ले की कृष्ण केन्ना ऑलरेडी जन्म घेतिल्ले कृष्ण आम लीला गुता की एक दीस तांच्या ते बदली जाले
यशोदा कडी रोहिणी जन्म ते एक मायादेवी ती जन्म जाली आणि ते हांगा गेले त्यांचे एक्सचेंज जाले गोकुलात गेले कडे कृष्णा ते आम्ही ते काणी पुरा उरच्या पुरो आमकां तर ते मुखारचे नंद महाराज आणि यशोदा मई कणी ऍक्च्युली कृष्ण गेलो तर ते ऑलरेडी तक कळले जन्म जल्म म्हणतात कृष्णा जन्म जातकाल करचे आता मान सोडचे म्हणून कशी म्हणून पहिले त्याला विचारायचे ते चेडू जन्म येईल त्यानं मारचे म्हणून पण आता कळले की आता जन्म जालो अतकाल करचे आता कशे बिकन मान सोडचे तर कंसा कणीने भरपूर मित्र आशिले कोण असुरिक प्रवृत्ती असुर आशिले तर म्हणटा की ने प्रतिदिन कंस एक असुराक पेटीत आशिलो गोकुलात कळले की गोकुलात आस म्हणून गोकुलात पेटीत आशिलो वृंदावन पेटीत आशिलो कोणाक कृष्णाक मारच्या खातीर कृष्णाक मारल्याने तंत्र जमची काय नाची नाही कळली काही त्रास नाची मुखार पुरा त्रास मिटून गेल कडे तस हाजेन आम्ही उदाहरण कल घेवचे आता कंस ज्याची असुक प्रवृत्त व्यक्ती असा तो विचार करता की हांव कृष्णाक मान सोडतलो म्हणून तर आम्ही हे आम्ही पॉइंट आम्ही घेऊन विचार करचे आता की हे कलियुगात बीन अशी कितले लोक आसाचे असुक प्रवृत्तीचे दिशाक तांगेल कळले तोंड अशी नॉर्मल असा अशें नाही की असुरीक तांगेल दात भायर येता राक्षस जशी हे असा पण तांगेले मेंटॅलिटी तांगे भावना असणे असुरीक प्रवृत्ती भावना असता तांगेले आणि तसं लोक कोण असुरीक प्रवृत्ती भावना उरता तसं लोक विचार करतात की नाही हांव कृष्णाक मान सोड देवाक मारतलो म्हणून खंयचे लोक कृष्णाक देव अशी आमगेल म्हणजे नॉर्मल कोई अशी आमगेल बाजून अशी बसलेली व्यक्ती अशी कोण नाही की आमकां मारच्यात म्हणून देव पूर्ण पुरुषोत्तम देव हे सृष्टीत पुरो रचयता हे पूर्ण कल बी जाता जगात पुरो ताचे स्रोत आसा ही इज ऑल पॉवरफुल ऑल सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग व्हॉट इज एक्झिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड तर हे पुरो स्रोत आसा आणि असल व्यक्ती आम्ही विचार करता हे मारच्यात म्हणून कोण अशी विचार करता कोणाक असुक प्रवृत्ती आसा तसा टायपाक आम्ही हे जगात बी पळयता कोणाक कोण अशी एक लिडर उरता कोणाक पोजिशन उरता त्या लोकांना तांगेल फायदा खातीर कोणाक बी कळून त्रास तयार आसता आणि त्या वेळेर अशी प्रवृत्ती उरता तांगेले एक भक्तिमय जीवन केन्ना उरना तांगेला की देव अशी म्हणून व्यक्ती आसा ते विसरून वता तांकां जगात फक्त भोग करना आम्ही जगचे आणि एन्जॉय करून भायर वचचे म्हणून आणि तातूंत भितर कळलें की बाकी नागरीक लोक तांकां त्रास जाता कोण येता तांचे भितर तर हे वचून शिक्षा मेळटा की कंस अशें करता आशिल्लो की तांकां कृष्णाक मारचे आणि प्रतिदिन एक एक असुराक पेटीत आशिल्लो गोकुलात आणि वृंदावनात आणि पेटून कृष्णाक मारच्या खातीर पण त्यावेळी पळयता आशिल्लो की असुराक पेटून बी ते कृष्णाक मारच्या बदला कृष्ण असुराक मार सोडटलो आणि तसं टायपाक बुद्धी आसता पळय तुम्ही हे कंसाक की प्रतिदिन कितली बी असुराक घाण दिले नंतर बी तो असुर मरता आशिल्लो ताका असुराक मार सोडता कृष्णा त्यांनी बी ताका अक्कल लायला तसं असा टायपाक प्रवृत्ती लोक करतात कितली बी तांकां शिक्षण मेळना ताका कितली बी तांकां एक एक्सपिरियन्स जाल्या नंतर तांकां अक्कल येना केन्ना बी की हांव शिने कळता शिकता ते भितर हो कोण तरी व्यक्ती आसा कृष्ण देव आसा कोण तरी देव आसा ताका शिवड कशें जाना म्हाका म्हणून कितली बी असो पेटल्या नंतर मारल्या नंतर तागेले त्याची प्रवृत्ती चालू उरतली तागेले आणि आम्ही ह्याची उदाहरण आम्ही इवन कृष्ण लिहा ते दुर्योधना पळयता आम्ही दुर्योधन बी तशी आशिल्ली व्यक्ती ताका की कळलें कृष्ण देव म्हणून पण ते म्हणजे बुद्धी इतली नाशिल्ले की बुद्धी इतली नाशिल्ले की हांव देवाल प्रती समर्पण जावपाक म्हणून एक देवाल प्रती समर्पण जावपाक कसल्या खातीर कसल्याक की देवान प्रती आमकां देवा कडेन आमकां बुद्धी येता पुरा आमी देवाल भक्ती करताचे आमी देवाल प्रती आमकां आदर सत्कार आणि पुरा भक्तिमय जीवन जगच्या खातीर आणि तांगेल प्रती आमगेल विश्वास आणि पुरा जागृत जाता तेवढी बुद्धी खंयच्यान येता तर देवान दिवची आमकां आमी आमगेल तर्फेन आमगेल एफर्ट्स आमकां थंय जायना देवान केन्ना आमकां देव केन्ना दिता तेचे आमी घेवचें जाता देवाल आशिर्वादान देवाल देव केन्ना इच्छा करता तेन्ना आमकां खूब मेळटा म्हणून अशें म्हणून दाखयता तर हे कृष्ण कंसाले प्रवृत्ती पळयता चंदुला कशी प्रवृत्ती आशिल्ले
इतले वटू शिक्षण असुराक मारिल तर बी ताका अक्कल आयला ना असं त्या प्रवृत्तीचे लोक उरतात ते आम शिक्षण मेळटा तुला आणि मुखार मुखासून वच आम्ही आणि तुला पळयतात की कृष्ण तंगेल नंद महाराज कणी त्या गायकनी 9 लाख गाय 9 लाख गाय आशिल्ले आणि ते 9 लाख गायक भायर ते चर्चा वरका उरता तर कृष्णाला तू सदा चर्चा वरत म्हणून कृष्ण बलराम आणि पुरा ग्वाल बाल घेऊन गायी पुरा घेऊन वरत आशिल्ले सदाच्या चर्चा करतली आणि ते घेऊन वचून कल करत आशिल्ले ते लोक खेळत आशिल्ले बी कितले लोक गेम्स पुरा खेळत आशिल्ले एक आनंदमय जीवन जगता आशिल्ले कितली आनंद जाता येयले सद्दां ते लोक फक्त ते प्रतीक्षा करता आशिल्ले की नेक्स्ट डे आता वापस केन्ना आमी भेटतले दुसऱ्याक म्हणून तशें तांगेले दिवस वता आशिल्ले आनी अशें म्हणटात की कृष्ण टेक दी काउज फॉर ग्रेजिंग विथ कवर्ड बॉयज तर कृष्णा केन्ना गाय पळयल्यार आनंद जाता तशें आमी पळोवचें जाता की केन्ना आमी गायीला आमी सेवा करताचे आमच्या जीवन केन्ना बी गायी सेवा करताचे इट इज एकदम भौतिकात अनुकूल ते बिकॉज गाय एकली फक्त देवा खातीर फक्त एकदम प्रिय आसता काउज आर व्हेरी this close to Krishna, they are very this dear to Krishna. तर अशी म्हणटाचे तर आम्ही गायीला आम्ही सेवा करताचे तर एक कृष्ण एक भक्तिमय जीवन ते अनुकूल त्यामुळे आमगे जीवी एक विलेज फार्म आणि असाच्या लोक भक्त तांगेल स्वतः फार्म दवरताचे ते गाय बी दवरताचे बाकी एवढं तांगेल फुल फॅसिलिटी उरता तांगेल गाय बी दवरतात त्यांनी ते गाय बी दवरता गाय कले दवरताचे बिकॉज के गाय आमी सेवा करतात ते पुरा भक्ती खातीर अनुकूल उरता म्हणून तर पळयता की ते ग्वालपालांनी कृष्ण मेळून ते लोक कितले वटू गेम्स खेळटा आशिल्ले आणि अशी म्हणटाचे की आमकां थोडे वटू डिमन्स आमकां गुता भागवतमात कले आमकां गुता आसा की पुतनाक कृष्णान मारिले त्रिनावर्ता शकतासूर कडेर वत्सासूर आणि अशो अगासूर बकासूर कितले वटू अशी असुराक कृष्णान मारिले पण शास्त्रात हे बी बरयला की सद्दां ने कृष्ण एक असुराक मारता आशिल्लो म्हणून सद्दां विथआउट फेल ना कृष्ण एक म्हणजे सद्दां एक असुर येता आशिल्लो ते मारच्या खातीर तो कंसाने कितली असुर पेटिल्ले उरतले तुम्ही फक्त विचार करचे आता आलोचन करचे आता की एव्हरी डे प्रतिदिन एक असुराक पेटयता आशिल्लो आणि कृष्ण ते असुराक मान तांगेल दुसरो मुखार ड्युटीज करता आशिल्ले तर सद्दां कृष्णानी पुरा ग्वालबाल मेळना खेळटा आशिल्ले आणि खेळना तांकां एक असुर येता आशिल्लो रात्रीच्या खातीर आणि ते कृष्णाला ते लिला उरता आशिल्ले असुराक मारता आशिल्ले आणि मान करता जेवणा बसताले बरोबर ते सद्दांच एक्टिविटीज तांगेले आणि हे आमी मुखारी पळयतात की हे ग्वालबाल ते कृष्णा बरोबर उरना तांकां कितली एक फेथ डेव्हलप जाले विश्वास डेव्हलप जाले की कृष्ण आमकां रक्षण करता खंयची परिस्थिती जाता तांकां अशें एक थोडेशे बी तांकां अशें एक भंय नाशिल्ले मागतात की आमकां कल जातलो म्हणून कसलो जातलो हे लोक आयला कल जातलो म्हणून तांकां पुरा विश्वास बशिल्ले कसं बी केल्यार कृष्णा इज देयर टू टेक केअर ऑफ अस कृष्ण आमगेले रक्षणकाचे आस म्हणून अशें फेथ आशिल्ले तांकां कल बी करचे खातीर तांकां मुखार तांकां भंय नाशिल्ले तशें आमी हे उदाहरण घेवन आमी आमगेल्या जिवनात बी पळोवचें जाता की आमी केन्ना भक्तिमय जीवन जगताचे आमगे साधना करताचे आमी भक्त लोकां संगती आमी संग करताचे आणि मग आमी शास्त्र वाचन करताचे आयकताचे आमी अशे भगवद्गीता वाचताचे ते भक्तिमय जीवन जगताचे आमी आमगेले भावना जे कृष्ण भावनामृत तयार जाता आमगेले तसल भावनात आमगेले एक विश्वास जागृत जाता आमगेले मनात हृदयात भितर की देव आसा रक्षण करतलो आणि हे जगात ने अशी केन्ना म्हणचे ना की आमी त्रास येवचे ना त्रास आमी घेतले जगात केन्ना बी कारण की हे दुकालम अशाश्वतम हे जग निर्माण अशी केला की ने आम त्रास येतलेच पण त्रास आयिल्ले तर आमी कल करचे त्रास आयल्यानंतर आमी कोणा कडेन वचचे ना कोण शरण घेवचे वचचे आमी आणि ते म्हणटात की ने आमी कृष्णा शरण घेतल्यार आणि कृष्णाला म्हळ्यार कळले हरिनाम शरण तेच म्हणले की पहिला आमी सुरवाती डिस्कस केले आमी की कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार तर कृष्णाने हे कलियुगात एक नाम रूपात अवतार घेतल्या हरिनाम रूप अवतार घेतल्या तर आमी आमकेना तोंदरा येताच आमी जीवना भितर तर आमी देवाल नाम जप करताचे
इमिडिएटली पळयता की कोण अशी कोण दिवस कल बी ತಂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ತಾಚ ಕೆರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ಲಾರ ಮನ ತೊಂದ್ರೆ उरू फिजिकल ತೊಂದ್ರೆ उरू दुसरी कल बी एक्स्ट्रल ತೊಂದ್ರೆ उरू केन्ना वयता ते लोक फक्त एक देवाला नाव उडकास करताच्या आणि देव ते उडकास केल्यार आमकां एक रक्षण अशी फिलिंग येता आमकां मात येता की देव असा रक्षण करतलो एवरीथिंग इज ओके विथ अस अशी ते एक फेथ येता ते आमकां शिक्षा मेळटा की तशी ते गॉलबॉल आशिल्ले तांगेल बी तशी मूड आशिल्ले ते लोक कितली बी तांगेल खेळटा आशिल्ले कितली बी ते लोक तांगेल ड्युटीज करता आशिल्ले हे बी तोंदरे ते लोक फक्त कृष्णा लाव घेत आशिल्ले फक्त कृष्णा लाव घेतले ना तांगेले पुरो तोंदरे वता आशिल्ले तांगेले तशें तांगेले जीवन आशिल्ले आमी मुखार वचून आमी पळोवया की आतां स्टोरी ऑफ व्योमासूर डिमन आमी व्योमासूर राक्षसा बद्दल आमी हे चर्चा करता ताच्या तर प्रतिदिन आमी पळयतात की विंगड 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 असुर येता आशिल्ले ते वृंदावन कृष्णा मारच्या खातीर तर एक दिवस सकाळी अशें म्हणटात की केशी डिमन केशी राक्षस आयिल्लो सकाळी आणि ते तेवट लीला आमी डिस्कस करनाचे आमी पण केशीकने ते बरोबर लीला करून ते केशीक मान सोडले आणि त्याची दिवस कडेन सांजेर मीन्स दनपार नंतर तर ग्वाल बाल पुरा गोवर्धन पर्वतावर गेल्ले खेळच्या खातीर पुरा ग्वाल बाल कृष्ण पुरा उठलोक गोवर्धन पर्वतावर खेळच्या गेल्ले आणि खेळटी बरे करून खेळटा आशिल्ले तातूंत ते लोक कल गेम खेळटा आशिल्ले हे गेम कसले आशिल्ले तांगेले तीन पार्टी आशिल्ले तातूंत एक आशिल्ले एक बोकडी शेफर्ड शीप म्हणटा शीप बोकडी म्हणटात न्ही तर बोकडीचे थोडे ग्वालबाल आशिल्ले ते लोक बोकडी म्हणून जावन आशिल्ले हे आमी बोकडी म्हणून आणि थोडे ग्वालबाल आशिल्ले ते बोकडी चरूच्या घेवन वतात न्ही ताका तसलो म्हणून रोल करता आशिल्ले आणि थोडे ग्वालबाल आशिल्ले ते चोर म्हणून एक्टिंग करता आशिल्ले तर गेम कसले आशिल्ले ते चोर जे आशिल्ले ते लोक बोकडी घेवन खेळता वचून लिपयता आशिल्ले आणि ते शेफर्ड आसा मीन्स बोकडी चरतलो आसा चोरचे घेवन तो व्यक्ती आसा तो वचून सोदून हाडचे म्हणून तसोच गेम आशिल्ले बरे करून चलता तांगेले गेम पुरा आणि तांकां खंयची बी तांकां भीती नाशिल्ली खंयची भंय नाशिल्ली तांकां उतच कृष्ण आमगे बरोबर आसा म्हणून काही भीती नाशिल्ले बरे करून आनंदमयन एक्चुअली त्यांनी ते गेम खेळटा आशिल्ले तर ते खेळटरी ना तातूंत एक व्योमा म्हणून एक असुर आसा तो कोणाल पुत्तो माया दानो माया म्हणून एक राक्षस तागेल पुत्तो आणि व्योमाने एक व्हड मॅजिशियन आशिल्लो जादूगर आशिल्लो जादू म्हळ्यार काय हे पुरा हे असुर लोक आसा तांगेल माया एक्चुअली पुरा तांगेल टॅलंट उरता आणि खंयची खंयची बी रुपान प्रकट जावचे शकतात त्यांनी खंयची तसं व्योमासुराक ताका माती आशिल्ले की ताका भावना कल आशिल्ले कृष्णाक मारचे म्हणून ग्वाल बालक मारचे कृष्णाक मारचे म्हणून तसो त्या भावना आशिल्ले तर ताणें कसं केलें की वचून तागेलें रूप चेंज केलें रूप बदलून केलें ग्वालबाल रुपान तो आयलो थंय आणि ग्वालबाल रुपान आयल्यार केलें बाकी गोटू ग्वालबाल कळचें ना न्ही कोण राक्षस कोण आसा तागेले मदीं म्हणून तर तागेल उद्देश केला आशिल्ले की एक ग्वालबाला घेवन येचे आणि इकडे कृष्णाक बी मारचे म्हणून तर ते ताणें खंयची रोल घेतले ताणें एक चोराच रोल घेतले थीफाच रोल घेतले तीन पार्टी आशिल्ले चोराचे एक आणि बोकडी आणि बोकडी चरतलो व्यक्ती तर तीन अशी रोल आशिल्ले तुला तर ताणें चोराचे रोल घेतले ताणें आणि कळी कसं एक एक ताका गुतना की कृष्ण मुखार आसा म्हणून आणि असुर लोकांक तांकां गुतना की कृष्णाने पूर्ण पुरुषोत्तम देव म्हणून मुखार आसा ताका कोट्टू गुतास म्हणून त्या ताका भावना नाची कृष्णा कोट्टू गुताचा कसं चलतास म्हणून हो असुर आसा हागेलो उद्देश केला आसा हाचे फाटल्यान हांव कसं करता कोट्टू गुत आसा पळयता ताणे मुखार पुराने ग्वाल बालक पुरो घेवन हे घेवन वतास म्हणून तो पुरो गुता पण कृष्णान काही म्हणना ते व्योमासुरान ताणें कसं केलें एक एक करून थोडे दोन तीन ग्वाल बालक घेवन ते एक व्हड गुड्डो आशिल्ले गुड्डा सकयल एक गुफा आशिल्ले केव आशिल्ले ते वचून दवरता आशिल्ले थंय आणि ते व्हड अशी फातर घेवन ते केवाक धांपून दवरले गुफाक धांपून दवरले आणि तशें करून वापस येतलो वापस खेळटा आशिल्लो वापस आनी दोन तीन ग्वाल बाल घेवन वापस म्हणून ते दवरता आनी वापस येतले करता अशी कन्न कितली की ग्वाल बालक घेवन लास्टात फक्त 4-5 ग्वाल बाल उरले थंय फक्त 4-5 ग्वाल बाल उरले आणि ते कृष्णान ते पळयले आता की इतले ग्वाल बाल घेवन हांव उलयलो ना
आता मागीर टाइम आजचे ऍक्शन घेवचें म्हणून आता कसलं तरी कार्य करका म्हाका हे आवटू आता चलचे ना म्हणून आता मुखार तर केन्ना तो आनी गोवालबाल घेवन वचत चालू केले त्याचे टाइम म्हणतात की त्याचे टाइम कृष्णान ताका एकदम जोरान ताका धरले ताका जोरान ताका ताणले ताका आणि ताका इतली ताका त्रास जाले ताका कृष्णान ग्रिपात उरला कृष्णान ते पकडात उरला भायर वचक गेले ना ताका इतली त्रास आशिल्ले ताका पुरा ते शक्ती पुरा शीण जाले तागेले आणि ते मुखार काही करचे आणला तर कृष्णान कळले अशी म्हणटा जे केने लीला पुरा चलती उरता केने देवा लीला पुरा चलती उरता वयरच्यान पुरा देवतागण ते लोक बी पळयती उरताचे देवा लीला आमी पळोवचे मेळटा पळोवया म्हणून कळ्ळें देव अशी पुराच्यान वयरच्यान ते देवतागण पुरा पळयता आशिल्ले हे देव आता कशी आता पळयना हे आता असुराक मारतलो म्हणून आणि ते वट्टू पळयते नाही तेन्ना देवान कळ केले ते असुराक तागेले हातामध्ये घेवन सीधा ताका एक बळीच प्राणी असा कशी मारताचे तशी ताका मान सोडलो ताका तशी आणि त्याची टाइम पुरा देवतागणान पुरा वयल्यान फूल पुरा घाल्ले आणि कृष्णान जय जयकार केले अशें म्हणून आणि वचून कडे कृष्णान मुखार केले ते वटू गुफात ते ग्वालबाल आशिल्ले दिपून दवरिले ते फातराक पुरा तुणतून आणि ते ग्वालबाल भायर घेवन तरी आनंदमय ते लोक इतले खुश जाले ग्वालबाल खुश जाले कृष्णाक पळोवना कृष्णाल गुणगान करता आशिल्ले कृष्णा नाव घेवन गुणगान करता आशिल्ले इतले खुश जाले आणि चंदकांना खुशी घरात गेले तर हे आता काणी आसा हाजे भितर आमकां शिक्षा कल मेळटा हे आमी पळयता आमी तशें म्हणटात की व्योमासूर आसा व्योमासूर हो राक्षस हे कोणाक दर्शिता मनाक आमगेले मनाक दर्शिता मन एक व्यक्ती मन आसता दर्शित आणि ते केव आसा गुफात तांतून ते ग्वालबालाक घालन दवरले दिस रिप्रेझेंट मॅटेरियल वर्ल्ड हे भौतिक जगात दर्शित भौतिक जग आसा तर व्योमासूर कल करता आशिल्लो रेग्युलरली नियमित रूपान ताका 2-3 ग्वालबालाक घेवन सीधा ते गुफात वन दवरता आशिल्लो तर अशी आमकां शिक्षा कल मेळटा तुला की आमी केन्ना आमगेले मायंड आमी केन्ना आमगेले मन नियंत्रण करनाचे आमी आमगेले मनाक देवाल सेवेत लावन नियंत्रण करून घेनात न्ही त्या टाइम पळयता की हे व्योमासूर टाइप मेंटॅलिटी तयार जाता आमगेले व्योमासुराचे तरेच आमगेले प्रवृत्ती तयार जाता आमी कल करता आमी भौतिक जगात वताचे आमी व्योमासूर कल करता की ग्वालबालाक घेवन ते गुफात वचून दवरता आशिल्लो आमगेले बी आमगेली भावना जी आसा केन्ना आमी कृष्णा प्रती आमगे समर्पण जेन्ना आमगेले मन तेन्ना आमी आमगेली भावना भौतिक भावना तयार करता म्हणून अशें सांगिल्लें आसा तर भौतिक भावना तयार जाल्या नंतर आमी भौतिक तरेन विचार करताचे आमी आमकां कसले बी आमकां दृष्टी आसा पुरो दृष्टिकोन बदलता आमगेले आमकां अशी कोणी बी आमकां सोल्युशन दिल्यार न्ही देवाल नांव घे न्ही देवाल नांव आमकां देवाल विश्वास नाचे म्हणून अशें जाता आनी तेची व्यक्ती केन्ना तो देवाल नांव जप करता तो आयकता नियमीत रूपान तागेली भावना तयार जाता तेन्ना वट्टू वस्तू कल बी जाता तागेल्या जिवना भितर ताका ही कॅन रिलेट टू वॉट इज हॅपनिंग ताका जिवनात तो फक्त देवाल बरे विश्वास करून मुखार वचतो न्ही देव आसा माळटलो म्हणून आणि कल बी एक परिस्थिती आयले एक भक्ताल जिवना भितर तर भक्त कल विचार करता की मेगेल जीवनात कल आयले हे देवाल मेगेल जे जीवन आसा हे देवाल हातात आसा म्हणून आणि कल बी चलता आसा हे देवाल आदेशान चलता आसा कल देवाल कल तर प्लॅन उरतले लायफात जीवना भितर कल जावचे म्हणून कल बी जाता परिस्थिती कल निर्माण जाला मेगेल जीवना भितर देवाल कल तर उद्देश उरतले ताचे कल तर प्लॅन उरतले बट आमगेले प्लॅन परफेक्ट उरतले पण देवाल प्लॅन परफेक्ट उरता म्हणून ते एक विश्वास उरता भक्ताक ते असल हाक म्हणटाचे भक्त भावना मीन्स कृष्ण भावना म्हणटाचे तर म्हणटात की आमी केन्ना आमगेले खातीर साधना केले आतां ग्वालबाल जशी पुरा दिवस कृष्णाक पळोवन तांकां तृप्ती जाता येयले तांगेले तेची एक शेल्टर आशिल्ले तांगेले शरण तेची आशिल्ले आमगेले खातीर कळले शरण कळले आमी कृष्ण तांगेले कृष्ण स्वता मुखार आशिल्लो आमगे खातीर बी कृष्ण नाम रूपान मुखार आसाचे आमगेले आनी आमी फक्त पुरो दिवस आमी 16 माळ जप करताचे कितले नाम जप करताचे ताजे की आशिल्ले की तितले नाम जप करचे पुरो दीस आमी आनीक जप करीत आमी
आणि केन्ना बी कल आयल्यार कोंदऱ्याला त्रास जाल्यार केन्ना विचार फक्त कृष्णा विचार केल्यार आमकां कशी दिसता की इले त्रास नाची म्हणून बिकॉज कृष्ण एक्चुअली पुरा हे जगात आमकां त्रास खंयच्यान येता पुरा मनांतल्यान येता पुरा म्हणटात की न्ही आमकां पुरा त्रास कोणाक जिवना भितर दिवचे आसल्यार ते ग्रह पुरा येताचे ग्रह पुरा न्ही मना थ्रू आमकां त्रास जाता पुरा तर आमी मन नियंत्रण केल्यार देवाल प्रती मनाक आमी शरण गेल्यार आमकां त्रास पुरा उरचे ना म्हणून अशें सांगिल्लें आसा कितले की भक्त लोक कितले की व्यक्ती जे लोक पूर्ण तरेन कृष्ण भावना भावनीक आसाचे तर कितली की त्रास उना तांदूळ त्रास पुरा मुखासून वतात त्रास नाशिल मुखासून वतात ते लोक तांकां दिसता की देव अशी तांणी अशी इतली भक्तिमय जन तांणी आसाचे तांगे विश्वास बसले म्हणून तशी आमकां जीवन जगता म्हणून तुमी शिकच्यात आमी आनी अशी मुखार सांगल्या की सवय मना कृष्ण पदार विंदायोर we have to always engage our mind in meditating upon the lotus feet of the Lord. तर हे श्लोक भागवतामे भितर 9व्या स्कंदात येता हे महाराज अंबरीशल श्लोक आहे महाराज अंबरीश तागेल वट्टू सेन्सेस पूर्ण इंद्रिय आसा ते देवाल प्रती समर्पित केले त्यांनी तांगेल हात आसा पाय आसा शरीर आसा पुरो देवाकात समर्पित केले त्यांनी तशी त्यांनी महाराज होऊन एक राजा होऊन त्यांनी तशी जीवन जगता आशिल्ले तशें म्हणटात की आमी फक्त आमगेल मन कृष्णाल प्रती कृष्णाल लोटस फीट कृष्णाल पदार विंदयोर ताजे प्रती आमगेले आकर्षण उरल्यार ताजेर फोकस केल्यार ताजेर एंगेज केल्यार आमगेले त्रास पुरो उरना म्हणून सांगिल्लें आसा तुला आनी तेषां सततम युक्तान तेषां अहम समुद्धर्ता मृत्यू संसार सागरात भवमी न चिरत पार्थ मय आवेशित चेतसाम. So one who has fixed his mind upon me, O son of Pritha, for him I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. तर हांतू बी त्याची सांगला की देवाल वेर एक्चुअली आम्ही माइंड एंगेज उरता मन आम्ही फोकस उरता तेन्ना आमकां देव स्विफ्ट आमकां उद्धार करता हे जन्म मरण चक्रातुल्यान तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. तर हातूंत बी तशी म्हणल्यार की आमी देवाल प्रती आमी भक्ती एक विश्वास जागृत करताचे नियमित रूपान आमी सत्संगात येवन आमकां एक फेथ येता की देव आस म्हणून कळ्ळें मग विश्वास आस म्हणून कळ्ळें. तर आतां मुखार हे काणीत आमी पळयताचे की केन्ना ते ग्वालबाल ते गुफा भितर आशिल्ले तर ते लोक भायर येवचे आशिल्ले तर तांणी कशे आयले भायर येले ते देवाल नांव जोरान जप को कृष्णा कृष्णा. तो ग्वालबालाक ते लोक फक्त फ्रेंड्स आशिल्ले ते लोक तांगेले ग्वालबालाक मित्र आशिल्ले तांगेले पण तांकां दुसरी काही शेल्टर नाशिल्ले किंवा कृष्णा तांकां तशी कृष्णा आमकां खंयची बी त्रास जातले आमकां वांचितलो म्हणून तांणी कळ केले जोरान कृष्णाला नांव घेतलें तरी कृष्णाला घेवन कृष्ण ते आयलो कळटा आनी ते फात्तात म्हणून सगळे तांकां भायर घेतले तांकां. तर हंदी बी अशी म्हणटात की आमी बी केन्ना कृष्णाल जशी आतां हांव अशी एक उदाहरण सांगता तुमकां की आमगेले एक मध्ये एक भक्त आसाचे तांगेले घरांत अशी व्हड अशी कल त्रास आसा पण अशी हांव प्रत्यक्ष तांगेले जिवनांत पळयल्या की तांगेले अशी तोंडावर केन्ना अशी पळयना की तांकां त्रास आसा म्हणून तांगेले तोंडावर केन्ना पळयना तांकां त्रास आसा म्हणून तांणी एकदम खुशीत उरताचे कळ्ळें तरी ही इज फुल्ली एनगेज पूर्ण तरी एनगेज उरता माइंड प्रचारातर्फे तांगेले हरिनाम तर्फे आनी दुसरी कल कृष्ण भावनामृत कार्यकला तांचे फुल टाइम तांणी एनगेज उरताचे तशी बी ते तांगेले स्ट्रॉंग उदाहरण पळोवन आमी आमच्या जिवनात पण आमगे थोडेशे त्रास उरल्यार न्ही आमकां इतले भरपूर त्रास जाता आमकां अरे आमकां अशी त्रास कितलो दितात देव आमकां त्रास इतले कलाक आसा म्हणून पण दुसरो उदाहरण पळयल्यार तांकां शिकचे जाता की तांकां कितले त्रास उरना ते लोक कितले फिक्स्ड अप आसाचे आमी इतले थोडे त्रास उरना आमी फिक्स्ड अप नाची म्हणून ते आमी जीवन ते तशें म्हणटात की त्यात आमी भक्त लोक संघ करता केन्ना बी नियमीत रूपान तर दुसरे भक्त लोकांक पळोवन बी आमकां शिक्षण मेळटा की हागेल जीवन कशें हो कशें जीवन जगता आसा हागेल प्रेरणा मेळना हागेल तर्फेन जिवनातून प्रेरणा मेळना हांव बी हेल्प लायक कशी करचें मेळटा जिवनात
अशी म्हणून दाखयत आसा तुला. तर अशी म्हणतात की आता हे आता त्रास केन्ना येता आमच्या जिवनात तर एक एक टेस्ट आहे आमगेल खातीर. हेच्यात म्हणतात की आता स्कुलात वताच्या कॉलेजात वताच्या आमी अख्खा मीन्स फुल इयर पूर्ण वर्षात आम्ही ने अभ्यास करते होता शिकती उरताच्या लेक्चर्स अटेंड करताचे आम्ही तर आम्ही एक्झाम केन्ना उरता एंड ऑफ द इयर एक्झाम उरता ते आम्ही पूर्ण वर्षात आम्ही ने कितले अभ्यास केले शिक्षण केले आम्ही शिकून घेतले आम्ही तेन्ना आम्ही वापस बरे करून आम्ही एक्झाम फेस करतात आमी शिक्षण आमगे परीक्षा फेस करतात आमकां तर म्हणटात न्ही आमगेले साधना सदांच साधना आसा आमी साधना करता जप करताचे आमी आणि दुसरीकडे भक्तिमय कृष्ण भावना कार्य कसं बी करताचे आमी त्या वाटो आमगे स्कुलींग म्हण की फुल स्कुलींग म्हण कसल्या खातीर मुखार आमी परीक्षा येतले केन्ना आमी ने केन्ना तोंदर येता लायफात आमच्या जिवना भितर तेन्ना आमी ते अवसर आमकां की देवाल उडकास काडचे खातीर आणि ते तोंदरा भितर आमी देवाल उडकास काडला जाल्यार आमी फेल जाले आमी अशी म्हणटात अशी म्हण लेखतात आमी की ते त्रास फेस करचे खातीर आमी साधना पुरो करताचे आमी साधना जितली मेहनत करतात सद्दां आमी आमकां त्रास इतली नाची येता मुखार केन्ना बी व्हड त्रास येवचे शकता पण देव आमी ते परिस्थिती खातीर तयार जावपाक की केन्ना बी परीक्षा येतात आमच्या लायफात कॅन बी कल तर वी हॅव टू मेक युअरसेल्फ व्हेरी स्ट्रॉंग तशें म्हणटात की एक अशी कोण तरी उदाहरण एक सांगला ताणें की तुमी ने देवा कडेन वचून मागनाकाच की म्हाका त्रास दिनाकाच म्हणून तुम्ही देवाकडून हे मागता की मागा की म्हाका स्ट्रेंथ दी स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ दी म्हाका की त्रास का फेस करचे खातीर आणि ते स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ खंयचे आमकां स्पिरिच्युअल आमकां ते स्वता साधना भितर तुलाना आमी कृष्ण भावना एक्टिविटीज कार्य करताचे आमी ताजेर स्ट्रेंथ म्हणटा हे स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ आसा ते म्हणटात की आध्यात्मिक जे शक्ती आसा ते सगळ्यात व्हड शक्ती हे जगात खंयची बी शक्ती आसा ताजे मुखार काही नाची म्हणून अशें म्हणटाचे अशें सांगिल्लें आसा तर ते आमी आध्यात्मिक शक्ती आमकां साधना इतली स्ट्रॉंग दवरता आणि जितली जाता तितली इम्प्रुवमेंट करता जशें वेगळे हरिनाम सेमिनार्स आनी पुरो अटेंड करना तर ते तातूंत भितर आमगेलें मन स्ट्रॉंग जातलें आमकां खंयची बी त्रास फेस करचे ते तयार उरताचे अशें सांगिल्लें आसा तर हे आमगे परीक्षा खातीर आमी तयार उरता स्कुलींग आमी बरोबर केल्यार तर हे आता आम्ही जस्ट एट एंड ऑफ इयर तर हे व्योमासूर जे राक्षस आसा तागेले ते काणी आमी लिला आमी आयकले ताजे भितर इतल्यो वस्तू शिक्षा मेळ्ळी आमी तर हे आमी जे बी शिक्षण आसा ते आमी आमगे जिवनात आमी एप्लाय केल्यार आमगे कृष्ण मानव जीवन बी बरें मुखासून वतले म्हणून हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणा बी कसो प्रश्न आसा विचारचे आता प्रयत्न करता हांव उत्तर दिवच्या खातीर कोणाक कसं प्रश्न आसपान जाल्यार अनम्यूट करून विचारित ना जाल्यार चॅट बॉक्सवर टाइप करायचा सांगील कळ्ळें तुला कल बी चूक जाला आसल्यार प्लीज माफ करा म्हाका कोंकणी तशी लेक्चर दिवन अशी अभ्यास नाची म्हाका थोडे भरपूर वेळ अभ्यास केला की कोंकणी तर लेक्चर कशी थोडे शब्द हांगच्यान ते घेवन अशी विचारून एक्चुअली शब्द भरून दवरले अशे तर प्रयत्न करता आसा हांव आनी तुमगे आशिर्वादान कले बरें करून जावं आनी मुखार बी अशी सेशन्स घेतली अशी इच्छा आसा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमगेले सेशन क्लियर आशिल्ले आणि इजी टू अंडरस्टँड वरे आशिल्ले मस्त प्रॅक्टिकल टिप्स वरे आमकां मेळ्ळे हाजी की एवरी डिमन्स इन वृंदावन तू एक भितरचे एक तत्व उरता ते आमकां अंडरस्टँड जावचेक मस्त अशी सरळ रितीन तुम्ही आमकां एक्सप्लेन करून दिले की कशी आमगेले माइंड केन्नाची कृष्णाल पादार विंदार कॉन्सन्ट्रेटेड जावन सवय मने कृष्ण पदार विंदेव तशी जावं म्हणून मी तुमगेला आशीर्वाद विचारता तुमगेला अमूल्य समय काढून तुम्ही आमकां हाची सेशन काढून दिले मस्त मस्त धन्यवाद आसा तुमकां आयच्या आमी सेक्शनान शिकिल की म्हळ्यार परमपूज्य राधान स्वामी महाराज वर्ड्सान सांगता म्हण जाल्यार
Vyomasur demon is like falling into the trap of Maya by unfavorable association. म्हणताना एक लेक्चरान सांगितले शिले त्याची रिपीट करच म्हण जाल्यार की कशी आम्ही असोसिएशन अनफेवरेबल असोसिएशन केन्ना खंयचे हाजेर येवीत आमकां म्हळ्यार आमी मटेरियल जगात आमकां मस्त पळयत मस्त आमगेल प्रोफेशन जेव्हा आमगेले सदां सदां कार्यांत आमकां आमगेल मस्त डिस्ट्रॅक्शन उरता आमगेल मनाक कशी जाल्यार आमगेले मन आमगेल साधनांतल्यान आमी आमगेल मन स्ट्रॉंग करन आमी कृष्णाले भक्तीन तू मुखार सुमोज ताजे खातीर एक पॉवरफुल असोसिएशन जावका उरता हे प्लॅटफॉर्म आमकां दिते आसाचे आमगेले असोसिएशन एवरी वीक मेळटा आमकां सॅटर्डे संडे आमकां सॅटर्डे तू भागवत पुराण कोंकणी आनी संडे जेएसपी भक्तवृंद आमकां प्लॅटफॉर्म प्रोवायड करून दिला विश्वंभर प्रभुजी आनी व्रजगोपी माताजी तांणी वरे जेएसपी भक्तवृंदांत तांणी लास्ट 2 weeks back एप्रिल फर्स्ट वीकांत तांणी आउटिंग वर एक रेडी केले मुंबईचे भक्ताक की जीवी गोवर्धन इको विलेजांत तांणी सिनियर डिवोटीज वरे असोसिएशन म्हळ्यार सो सौभाग्य आसा आमगेले की समाजांत की आमगे अशे सिनियर डिवोटीज आमकां असोसिएशन मेळचे आसा आनी मुखार वरे तुमगेले असोसिएशन आमकां मेळका म्हणून प्रार्थना करन येता आसा प्रभुजी आनी कोणाक कसले एक प्रश्न ना म्हणटल्यार आमी मुखारचे आमगेले एक भजन सांगचे आसा हेमा माताजीन प्रश्न एक आसा विचार तो सांगिल्लें कसं म्हळ्यार देवाले हें केलेलें मी ते आमकां शक्ती बल स्मृती मेमरी सगळें चांग येता म्हणूच न्हू तांतू वत बरयलेलें फस्टांत आशिल्लें कृष्णाले हाजे कॉन्शियसनेस आयिल्ली ती जाल्यार हांव आतां तूं सर्वताची जाल्यार म्हगेली मेमरी उणी जातास हेच जाल्यार मी तेची जावन आसा पुरो जाल्यार हांवें जाल तितले जप करता विष्णू सहस्रनाम म्हणटा पुरा नमुने देवाल सुमार आतां चड केला हांव म्हणचे आतां तूं सर्वत आतां 2 वर्स तुका न्हू हांव चड जाल तितले देवाले उडगास काड जाल्यार म्हगेली मेमरी दीस वता वता हेज्या मितीची जाल्यार जावन आसा पुरो वीक जाता आमगेले फॅमिलीन तूं एक आसता जाल्यार हांव कितले ट्राय करता उडगास दवरका म्हण आतां तूं मेमरी येता म्हळ्यार एक उत्तर आयलें कशें जाल्यार मी ते हांवें एक निम दिलेलें कशें तें म्हणून एक्सप्लेनेशन आसा की तांतूं कसलें एक रिजन सांगू प्रभुजी तसं कसं आता हे आता कलियुगात असा कलियुगात थोडे प्रभाव पडतलेच ना तर हे कलियुगात असा प्रभाव पडतल्याच्या पुरा अशी शीण जातील उरता पण एक म्हणजे आता ह्या वटो आता वय जाता आसा तातूंत भितर आमगेले ते वटू थोडे जाता जशी आता म्हाका बी आता म्हगेले बी लाय आता 50 वर जाला आता म्हाका बी खंयची वस्तू उडगास उरना अशें न्ही की आमी भक्तिमय जीवन जगल्यार त्या वटू आमकां कशी भक्ती करता त्या उडगास उरका म्हणून म्हळ्यार कळलें की न्ही हे वटून आता हे अशी सांगल्या की ते श्लोका भितर ततच जानू तीनंतरम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेना बलिना राजन नांसित आयुंग बलम सुती ಒಟ್ಟು ವಸ್ತು ಆಸಾಚ ಹೇ ಬರೇ ವಸ್ತು ಆಸಾಚ ಪೂರಾ शीण जातील वतले सकल वतील वतले हे ताजेने ग्लानीर जातील वत म्हणून अशें सांगल्या की हळूहळू पुरा मीन्स की हे टॉलरन्स पॉवर लोकांक सहनशक्ती उरना लोकांक दया उरना फक्त तांगे स्वताल पळयताचे लोक ने एकदम द्वेष भावनान उरतात केन्ना बी अशी तर ह्या वटून पुरा म्हणजे हे दी नेचर हे म्हणटात की पुरा जगाचे भौतिक जगाचे स्वभाव तशे आसा की वट्टू वस्तूने सकल वताच म्हणून शीण जाता पुरा केन्ना बी जशें आतां कळ्ळें आमी नदी पळयता नदी केन्ना आमी वयल्यान सकल येता अशी उदक आमी आतां आमी कसं करताचे आमी अगेन्स्ट दी करंट ते करंट अगेन्स्ट आमी वच्चा पळयताचे हे कलियुगात कसं चलताच न्ही ताचे बरोबर वच्चा इजी आसा एकदम पण भक्तिमय जीवन जगच्या खातीर आमी थोडे त्रास जाता आमकां थोडे डिफिकल्ट आसते पण भक्ता संघ मेळ्ळ्यार न्ही आमकां थोडे इजी जाता एकदम इजी जाता आमकां भक्ती करच्या खातीर तर ते म्हणटात की हे वटू वस्तू आसा बरे बरे वस्तू आसात पुरा गुण आसात पुरा ते वटून हळूहळू आमगेले शीण जातील वतले पण आमगेले जे मेन जे वस्तू जे आमकां जिवनात मुखार घेवन वतले ते आमकां बरोबर उरतले जशें म्हणटात की आमगेली दया प्रवृत्ती आसा ते उरतले आमगेले टॉलरन्स सहनशक्ती जे आसा ते वाडतले आमी देवाल नाम जप करताच आमी अशी आनी आमी स्वच्छ उरतात केन्ना बी आमकां देवाल नाम जप करता विचार करा की आमकां अस्वच्छता आमकां सहन जायना आमकां घरांत आमकां स्वच्छ जावका आमकां
आमी स्वच्छ जाग्यार आमकां वचचें मन करता, आमकां घाणी उरल्यार आमकां न्हय सहन जायना आमकां, कळ्ळें? ते कशी ते आमी देवाला नांव जप करताच्यो. आनी इवन मंदिरात गेल्यार क्लिननेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस म्हणटात न्ही, क्लिननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. देवाला भक्ती नंतर पयलीं स्वच्छता उरता. इवन मंदिरात बी तुम्ही पळयल्यार स्वच्छता उरता. तर ते वस्तू तयार जाताच्यो. मेमोरिकल एक वस्तू ते आमकां हेज्या तर्फे ते थोडे उण जाताचे, काही करचे ना पण ताजेर अशी नाही की कळले. पण आमी ने प्रयत्न केल्यार आमी सद्दां एक्चुअली आमी आमगे साधना बरे करून केल्यार ते बी थोडे म्हापशे मुखार जातले पुराशी उठून. पण ताका ते अशी आमी प्रश्न केले ताचे काही उत्तर ना चिकले की मेमोरिकल उण जाता म्हणून गेले. पण हे कलियुगाचे प्रभाव आसा ते जाता म्हणून अशी म्हणून विचार करून मुखार वचचे. पण बाकीचे जो गुण आसा आमगेले बरे बरे मुखार शीण जायना आमगेले ते वटू स्थित उरता अशी ते फक्त विचार करून आमी मुखार वचचे म्हणून. हरे कृष्ण. मुरलीधर प्रभू और प्रभू जी तुम्ही पण तुम्ही काही म्हणचे असल्यार त्याच्याबद्दल सांगा तुम्ही. यू कॅन थ्रो सम लाईट. हरे कृष्ण प्रभूजी, बारी बारी लायक जेवन आन्सर दिलेला आसा. तुमगेल्या सेशनान ते मस्त मस्त पॉइंट्स सांगून दिलेला आसा प्रभूजी. आजी तुमकां मुखार सून मस्त सेशनान तूं देवका म्हण सांगून प्रार्थना करता आसा. तशीच ग्रेस व्रज गोपी माताजी तांगे लागी रिक्वेस्ट करता आसा की सेशन्स देवका म्हणून. आनी तूं एक पॉइंट ऍड करू प्रभूजी म्हाका जस्ट लाईव्ह एग्जाम्पलान तूं हांव आयकलेलो आसा आचार्य तांगेला आनी गुरू महाराज तांगेला सांगिल्लें की देव कितलेय मेमरी हे जावो कडेरी देवूच येवन कृष्ण परमात्मा येवन आमगेल्या मनान तुगून तांगेले उडगास करायता भक्ता तांकां शुद्ध भक्ता तांकां म्हणलें. कितलेय आमकां दिसू पुरता मेमरी उणी जाल्ला मटेरियल सेन्सेसान तूं जाल्यार मन हातून कृष्ण परमात्मा खुद आमकां देवाला तांगेले उडगास काडायता म्हणलें वाजीला आयकलेलो आसा. आचार्य तांगेला आयकलेलो आसा. हरे कृष्ण. सुद्धा मास्क तुला विजय गोविंद प्रभू. विजय गोविंद प्रभू. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Pranam. Want to add something? Want to speak something, Prabhuji? Please. With permission of Muralidhar Charan Prabhu, I can speak with his blessing. Prabhuji, please bless courage, Prabhuji. Prabhuji Prabhuji has said rightly actually कि आमकां अशी एक्सटर्नली दिसच्या पाव आसा की आमगेली मेमरी शीण जालेली आसा. पण आमी जी भक्ती करताची देवान कशी सांगला की आमी भक्ती केलेली केन्ना नष्ट जायना. आमगेली भक्ती जी आसा ते आमगेल ओटू उरता आनी आमकां त्या भक्तीचे फायदे एक्चुअली आमकां केन्ना गरज आसा तेन्ना देव आमकां परमात्मा रुपान मदत डेफिनेटली करता. ताजी खातीर आमकां देवाचेर विश्वास जाय की कृष्णा विल कम एंड प्रोटेक्ट अस and at the right moment he will give us the intelligence. आमगेले देवा भायर इतलं फेथ उरका आमी फेथ दवरलेली डेफिनेटली कृष्णा इज reciprocative God. He gives reciprocation immediately. तर देव जे आसा ते रेसिप्रोकेशन दिता. आणि एक देवाला अशी आसा कृष्णाल की केन्ना केन्ना कृष्णा रेसिप्रोकेट करना. त्या रेसिप्रोकेट करना हे करचे कारण मरे अशें आसा की देव जे आसा केन्ना केन्ना आमगेली परीक्षा घेता आणि केन्ना केन्ना दिसता देवा की हांव रायट टायमार ताका रेसिप्रोकेशन करता. सो देर आर मेनी थिंग्स फॉर विच sometimes we don't get immediate reciprocation from the Lord, but it doesn't mean ताजे अर्थ अशी ना की देवाक रेसिप्रोकेशन करची ना. देव परमात्मा रूपान each and every activity is watching आणि देव जे आसा ते डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करताच करता. There are many examples in the lives of Pandavas
where at the end moment Krishna immediately comes and reciprocate with them and protects them basically. तर आम्ही श्यामला माताजी आम्ही अशी केन्ना दुखी जावचे ना की आमगेल्यागी कसले कार्य करची साध्य जायना जाल्यार आम्ही ताजी खातीर दुःख करचे ना. आम्ही हे पळोवका की आमका देव कितली मदत करतेस आणि आमका देव मदत करून आम्ही भक्तीन तू मुखार वचक आमगेल ओटू भक्त संघ देवान दवरला आणि डिवोटी असोसिएशन आमकां मेळटी आसा आणि तांगेल कृपा बिकॉज ऑफ देअर मर्सी वी आर एबल टू डू सो मेनी थिंग्स. आता हे बरे पॅन्डेमिका मुळे आम्ही आता वी इवन कांट थिंक ऑफ getting connected with the Dubai group, but because of this pandemic आमका एक अशी opportunity मेळ्ळी की आम्ही आता इंटरॅक्शन करचे जाता. आमकां तुमगेल प्रोग्राम आयकुचे जाता आणि तुमकां आमगेल प्रोग्राम आयकुचे जाता. तर आम्ही भले दूर आसाची पण थ्रू दिस मिडिया वी आर व्हेरी क्लोज. ते आम्ही ताजे खातीर आमकां कसं देव दिता ताजे वयर फोकस करून आम्ही मुखार सरका भक्तीन अशी म्हाका दिसता. दिस इज माय ओपिनियन. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. आणि कसं नाही क्वेश्चन ना म्हण जाल्यार आम्ही नेक्स्ट हेमा माताजी तुम्ही रेडी आसा भजन सांगच्या. हरे कृष्ण. श्रीनाथजीव गोस्वामी रचित गिरिपूजयम स्तोत्र सांगतो. गिरिपूजयम विहितं तेन अर्चिशक्रपदम् अभयं येन. गिरिपूजयम विहितं तेन पूतनिकासान्निहतायेन. गिरिपूजयं विहितं केन तृणावर्ततनु दानं येन. गिरिपूजयं विहितं केन यमलार्जुन तरुं उदकयेन. गिरिपूजयं विहितं केन वत्सबकासुरहननं येन. गिरिपूजयं विहितं केन व्योमघासुरमरणं येन. गिरिपूजयं विहितं केन कालियादमनं करितं येन. गिरिपूजयं विहितं केन करप्रलम्बकशमनं येन. गिरिपूजयं विहितं केन दवयुगमं परिपीतं येन. गिरिपूजयं विहितं केन त्रस्यति कंसा सततं येन. गिरिपूजयं विहितं केन तृणावर्ततनु दळनं येन. गिरिपूजयं विहितं केन यमलार्जुन तरुं उदकयेन. गिरिपूजयं विहितं केन. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गिरिपूजेयं विहितं केन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी गिरी पूजन बद्दल सांगितलं. नेक्स्ट आता 2 अनाउन्समेंट्स आपण आम्ही नरसिंह समुदाय सेशन आता विराम घेऊया. सो नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू जाता नेक्स्ट शनिवार गोवर्धन लीला ते सांगच्या येते हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी नेक्स्ट सॅटर्डे 7th मे हाका आणि सोमार देखून आमगेले रामायण सेशन कंटिन्यू जाता. युद्धकांड स्टार्ट जाता. हर ग्रेस मोहिमो माताजी आणि हर ग्रेस अमल सीता माताजी मुखाल वारतुल्यान युद्धकांड रामायणाचे कंटिन्यू करताची. नरसिंह आरती सांगून आयचे सेशनाक आम्ही विराम देऊया. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्. श्री नरसिंह जय जय नरसिंहदेव. प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मवदना. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंह जय प्रहलाद महाराज विघ्न विनाशक श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय. भक्ति शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय. हरे कृष्ण. आयचे सेशन अटेंड जाल्ले ಒಟ್ಟು वैष्णव बांधवांक नमस्कार. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण.